1 Thessalonians chapter 5 verse 6 to 8. देखून हेरा बरे तुम्ही नीत काढूंक नजो बगार जागृत आणि चतुर रावया. नित्तले रातीचे निघतात, आमाल जातले रातीचे आमाल जातात. पूण दिसा उजवाडाचे आम्ही नीत सांभाळ रावया. बावार्थाचे आणि मोगाचे कवच आम्ही नेसया. बचावेचो बुरवोसो जाव आमचे शिरास्त्राण. Ephesians chapter 5 verse 14. देखून आम्ही असे गायन करता. निधन पडलेल्या जागोजा मेल्ल्यांतलो ऊठ क्रिस्तुचेर पडसर घालतलो. Acts of Apostles chapter 16 verse 31. सोम्या जेजूचेर बावार दवर तवळ तू बचाव जातलो आणि तुझे घराणेय बचाव जातले. Romans chapter 10 verse 9. जेजूस सोमी म्हूण तुझ्या वंटांनी तू परगट उसारशी जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुझ्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण लागतली. Romans chapter 10 verse 13. पयत पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सरस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो ताराण जोडतलो. Romans chapter 10 verse 11. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सतमानतलो कोणूच लाजेक पडचो ना. Romans chapter 13 verse 11. हे सर्व चिंतना कसली वेळ घडयेक आम्ही पावल्या म्हूण आम्ही जाणा जाया. आम्ही निदेंतली उडसो वेळ जालो. आमचे तरण आणि सतमातूक सुरू करताना असलेले ताचे प्रास चड आता लागी आसा. Psalm chapter 119 verse 68. तू बरो आणि बरे ते तू करताय, तुझे कायदे म्हाका शिकय. Psalm chapter 34 verse 8. ताका आणि पळया सरस्पोर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुबागी. John chapter 1 verse 29. दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतल्या जेजू पळोवन जुवावन म्हळे, पळया देवाची शेळी, संसाराची पाप करता ती. John chapter 1 verse 49. नातानएल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तू देवाचो पूत. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सरस्पोर बरो ससनाक ताकता तसो मोग संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 25 verse 8. सरस्पोर बरो आणि नितीवोन पाक्यांक तो करी वाड दाखयता. Psalm chapter 31 verse 19. केदे वर्ते तुझे बरेपण सरस्परा, तुका भियेतल्यांक ते तू राखून दवरताय, तुका शरण येतल्यांक ते तू फावो करताय सगळ्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. Zephaniah chapter 3 verse 17. सरस्पोर तुझो देव तुझे मोदे आसा, जय दितलो जुजारी तो. Mark chapter 5 verse 25 to 34. 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन कष्टतली एक स्त्री असली. 6 वयसाच्या हातान पडून ती कष्टाली आणि आपले असले सगळे तिने वक्ता करसिल्ले, तरी काय पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिने पिडा सडसकन घेतिल्ली. तिने जेजू विशयांत ऐकल्ले, देखून लोकांचो माद्रिगोन तांच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताचे आंग वस्तूर आपडले. फकत ताचे आंग वस्तूर आपडेन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिने चिंतले. तक्षणच तिची रक्ताची जर चुकली आणि आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगले. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजालो आणि लोकां कुशीन पाटी परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणे हात लायलो म्हूण विचारी लागलो. शिसाने जाप दिवन म्हळे, लोक तुझ्या आंगार पडतात ते तू पळयताय आणि म्हाका कोणे हात लायलो म्हूण तू विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणे हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणे तेणे पळयतलो. तेदवा आपणा ते कितें जडलां ते जाणा जावन ती स्त्री भियान आणि कांपून ताचे मुखार आयली आणि पांयां सर पडली आणि सगळे सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे तुझ्या बावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वोस आणि तुझे पिडेंतली तुका सुटका जावं. Psalm chapter 105 verse 7. तोसो सरस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. Psalm chapter 3 verse 3.
पूण तू सरेस्परा मुजी डाल, तूच मुझे वैभव, तू मुजी तकली उबारून धरताय. Psalm chapter 71 verse 1. तुका सरेस्परा हांव शरण येता, म्हाका केदीस लजेक पडोवंक दिवनाका. Joshua chapter 1 verse 3. हांवें मोइसेक बसयल्ल्या प्रमाणे तुम्ही पाय दवरता ते हरी एक सुवात हांव तुमकां दितलो. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सतमानतलो काळोखांत उरसो ना. एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. John chapter 6 verse 35. जेसून तांकां सांगले, हांवसू तो जिवीत असो उंडो. मुजे सृश्टी येता तो केदीस भुकेवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदीस ताणें वचो ना. John chapter 11 verse 40. जेसू तिका म्हणालो, तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. John chapter 8 verse 12. जेसू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 7 verse 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आनी पियेव. John chapter 14 verse 6. जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत, म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. John chapter 10 verse 11. हांव बोरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. Matthew chapter 14 verse 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवच तो, भिये नाकात. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरसो ना. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कंतकटची सोडा, तुम्ही भियोवचे नाका. John chapter 14 verse 1. तुम्ही कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.